मोगाच्यानो ऐकात 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 सांगता तुमका एक काणीच न्हय ती पूण आदी घडलेली गोडणी आदली पूण गोत आताची मुनीस म्हणटा आपूण देवाचे रोचण्याची तेंगशी पूण पिराय चोडूत ती सोतोर ओयशी म्हजी पिराय कितली ती सांगशात तुमी म्हजी पिराय फकत 100 आनी 80 2 शेकडे जाले ह्या पेडार बसोन पळयता कसो मुनीस काडटा उठा बशी नाबोताच्या मोळ्याची काडी दवरता आयज तुमचे मुखार जेन्ना कोळ्ळी ती म्हज्या दोळ्या सामकार शिरशिरे मारले म्हज्या आगार आयज पासून आसा हांव रागार सांगात म्हाका हे वायट घडून येवंक कोण जबाबदार आतां एक कडक आनी खोर वारें मारलें की त्या वाऱ्यान सोर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटले आनी खोडपांचो चुरो जालो पूण सोर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो वाऱ्या उपरांत धोर्मकांप जाली पूण सोर्वेस्पोर धोर्मकांपेंतूय नासलो धोर्मकांपे उपरांत उजो आयलो पूण सोर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो आनी उज्या उपरांत एक मोंद शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो एलिजा तू हांगा कितें कोत्ताय भायर सोर आनी सोर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव सोर्वेस्परा तुजो मान राखचे उर्बेन हांव भोल्ला कित्याक तुज्या पुता दुवांनी तुजो करार सोडून दिला तुवें रचलेले सृश्टीचेर ताणें अत्याचार केला झाडां पेडां कातरून दोंगर पोखरून शेतां बाटां विकून न्हंयो दर्ये विकाळे करून तुजे रचनेचो ताणें इबाड केला स्वता निती खातीर वावुरतल्यांक दुमाळो दिला तांकां जिवेशी मारल्यात एकलोच जिवो उरला तो हांव आनी म्हाकाय ते जिवेशी मारूंक सोदतात एलिजा म्हाका तुजी गरज आसा हांव धाडटा थंय तूं वेतलोय आनी हांव सांगता ते तूं उलयतलोय तर हांव तुका गोंयचे भुंयेर धाडटा नाबोत म्हज्या चाकराक तुज्या आदाराची गरज आसा ताचो काजू मोळो आहाब आनी जेजबेल ताच्या हातांतलो काडून घेवची आसात वच गोंयचे भुंयेर एक सोदाचो गोवायजा भियू नाका हांव तुजे सांगाता आसा गोंय राखूंक गोंयचे पोरचेक उत्तेजन दिवन आनी बोरवाशान बरोवन तुका हांव धाडटा उत्सवाचे वरोस सुटकेची वाजता तुरतुरी
कुरपेचें हें वरोस देव कुरपेच्यो व्हांवतात सोरी सोमनीक बी सोमुशाक सुट्टा खबर बोरी वाजोय रे तुरतुरी वाजोय रे तुरतुरी भाटां बेसां तुमी विकची न्हय कित्याक ती तुमची न्हय ती सोल्वेस्पराची तुमी पोरतेकूय देवी शास्त्रान वाचून पळय याद तुमच्या गांवकोरा पुर्वजांचो उगडास कोरा जमनी सोवेना तें तिरायात देवान दिल्ले दाय सांबाळात उत्सवाचे वरोस सुटकेची वाजता तुरतुरी कुरपेचे हें वरोस देव कुरपेच्यो व्हांवतात जोरी सोमनीक बी सोमुशाक सुट्टा खबर बोरी वाजोय रे तुरतुरी वाजोय रे तुरतुरी Tur barbur piknik tolo dew tumbang Sunik piso घेवूंक दियात गोरिबाची बाटा तुमी विकची न्हय दाक्षिल्या सोयऱ्यान ती विकती घेवची पळय दुर्बाटा बेसां भुरग्याक विकची न्हय ती फामिली तूं जोडची खंय उत्सवाचे वरोस सुटकेची वाजता तुरतुरी कुरपेचे हें वरोस देव कुरपेच्यो व्हांवतात जोरी जमनीक बी सोमुशाक सुट्टा खबर बोरी वाजोय रे तुरतुरी वाजोय रे तुरतुरी मुळां आमची सांबाळुया हो संदेश घेवन आयल्या तुमचे मुखार याद पळयात नाबोताची काणी जी घडटा आमच्या दोळ्या मुखार एलिजा हेब्रू भाशेन एलियाहू मुनगे सोल्वेस्पोर म्हजो देव कुड्या देवांक बसतल्या खऱ्या देवाची ओळख दिवप ताचें कार्य आतां एलिजा देवाच्या उतराक पाळो दिवन फाटी फुडें पडे नासतना आपल्या मिसावाची वाट धरता नाबोत एक देव बिरादीचो मनीस देवाचे सुमती आड ताच्यान पावल मारून वचो आपलो मळो देवाचे देणे म्हूण तो समजता ताचो मळो ताका फकत एक प्रॉपर्टी न्हय पूण ताच्या जिविताचो एक सांदो ताचो मळो ताका ताच्या पुर्वजांचो उगडास तांणी सांबाळून दवरलेले दायज येयात तुमच्या खूद दोळ्यांनी पळयात नाबोत आपल्या मळ्याचो कितलो मोग करता
मळणी घेऊन दोंगोर रानान बोवून पाटलो माथ्यार मारून हाडटाय आमी काजू भरून गणपाच्या ओतान घोळोवन गाम उमेदीन कोरताय आमचें काम गणपाच्या ओतान घोळोवन गाम उमेदीन कोरताय आमचें काम घालून काजू कळब्यान भरून पायांनी काजू मोडून काजूचो रोस काडून वाटेन गोडोयताय लावून लावणी काडटाय आमी उराक आनी फेणी वाटेन गोडोयताय लावून लावणी काडटाय आमी उराक आनी फेणी वाल बांधून मोठे मोठे फातर दवरून ताजो ताजो निरो काडून पिताय आमी दोण्यान भरून दोंगोराना आमची ग्रेस्ताय भुरग्यांनी सांबाळून दवरूंक जाय दोंगोराना आमची ग्रेस्ताय भुरग्यांनी सांबाळून दवरूंक जाय आगो इजाबेल दुवर चोड जाला जोडवाक मातसो हात घाल अरे बाळा सारकी वाटेनचो अरे बबलू शेतां भात पिकला पग फुडले मार्गा शेत हातांत घेवन पाडकुलो मागीर तूं पायण्यान दवर आयज इस्कॉलाचो इतलो बेगीन गरो कसो पावलो बबलू बाबा आयज आमच्या स्कॉलांत न्हू एक करियर गायडन्साचे जे प्रोग्राम आशिल्ल्यान आमकां सगळ्यांक बेगीन सोडली तर सांग आमकां कसो जालो तो करियर गायडन्स प्रोग्राम बाबा एक सर आयलो आमचे कडेन उलोवंक आमी जिवितांत कितें आनी कोण जावंक शकतात हाचे वयर जायती म्हायती आमकां ताणें दिली मागीर तुवें कितें सांगलें बबलू तूं कोण जावंक सोदता दोतोर इंजिनियर ना मामी सर म्हणूंक लागलो सगळे तुमी दोतोर इंजिनियर जाल्यार रेंदेर पोदेर चामार पाडकार शेतकामती खारवी असले वावर कोण करतलो आदल्या तेंपार असले वावर फामिलीतूच उरताले जो वावर पाय करतालो तो वावर आपल्या पुतांकूय शिकयतालो आमी आमचे गोरच्या धंदे न्हय जाल्यार आनीकूय दुसरे धंदे करूंक जाता म्हूण सर सांगूंक लागलो तर तुवें कितें सांगलें म्हज्या पुता म्हज्यान पयलीं तो पोदरा गेलो जॅक्सन म्हणूंक लागलो हांव म्हजे डॅडी भाशेन बेकरी चलयतलो आनी म्हज्या पांवक्यूंक गांवभर पोंक पोंक करून पोदेर धाडटलो आनी मागीर कितें जालें बबलू ताचें आयकोन हांवें न्हय म्हणलें हांवूय म्हज्या पापा भाशेन काजकार जातलो शी 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 बबलू गरज ना काजी करची काजी करून कोणें संवसार केला कोण फेलीस जाला ह्या तुज्या पापाक पळय आजून ताचें घर काडूंक जावंक ना तुमकां एक बरें इस्कॉलांत घालूंक जावना तूं बरो शीक आनी परदेसांत वचून बरी सर्वीस कर तुजो मामा लंडनाक आसा तो म्हाका सदांच म्हणटा आमचो बबलू एकदम व्हडलो जावन दी मागीर हांव ताका लंडन वता मामी तूं जाणा एक ना एक दीस हे सगळे काजकार काजी करपाचें सोडून दितले हांव तांच्यो सगल्यांच्यो काजी घेतलो आनी काजू बियांसान फेणेचो व्हडलो कारखानो घडटलो
बोर जायल्या कितें खबर हाडला तुमी खबर आनी काय ना म्हजो जीव बरो पासार जायना तोरूय आसतना घडटा ते भाशेन वावर करता आनी फाटीस म्हजो चलो लंडनाक गेला तो सांगता म्हाका पाय तूं आनी हो वावर करिनाका तुका दुडू जाय ते हांव धाडटा म्हूण अरे इतली वर्सां आमी हो वावर करीत आयल्या हो वावर करिनासतना आमच्या बेश्टे बसोन राव जाता रे नाबोद बाब होय सारकें तुजें हो वावर आसात म्हूण आमी आसात आमचे पुर्वजो वावर करीत आयल्या आनी तांचो वावर तांचे दायज आयज आमी सांबाळून दवरता आयकूंक आयला दोंगरा वयर येवंक सरकार रस्तो बांदता म्हूण 3 मिटर रस्तो ताणें मापून दवरला खंय रस्तो जालो जाल्यार 4 रथाची गाडी वयर भाटेर पावतली आनी तुका नाबूद बाब आवय चलून वयर येवचें पडचें ना रस्तो जालो जाल्यार आमचो वावर जाय तो सोंपो जातलो पूण हो रस्तो जावं कोणाक आमी ताचे कडेन मागला हो रस्तो करूंक तुमकां खबर आसा ते रस्तो कित्याक बांदूंक सोदतात ते आमकां गरज आसा म्हूण न्हय तांकां चड गरज ह्या रस्त्याची ह्या दोंगरा वयर उबो रावल्यार दर्याचो शेताचो गांवाचो काय बरो व्यू मेळटा रेशमा गोस कितें घडलां तें आयकलां मरे तुमी तशेंच आमच्या गांवांत घडलें जाल्यार हांगाय तांणी हिल टॉप सी फेसिंग विला प्रोजेक्ट हाडलो जाल्यार हो रस्तो करप म्हणल्यार असलेच प्रोजेक्ट हाडूंक आनी तांचें काम सोंपें करप दिवाडेच्या लोकांक पळयात ते आपलो गांव आनी स्वयं सांबाळूंक पूल बांदूंक दिनात आजुनूय फेरी बोटीन भोंवता तर आमी आमचो गांव आमचो दोंगर आमचो धंदो सांबाळूंक हो रस्तो करपाचेर निशेध मारूंक जाय तर येता ते ग्रामसभेत ह्या विशयाचेर भासाभास करची गरज आसतली नाबूद बाब ह्या मुद्द्याचेर उलोवप तूं सुरू कर तुज्या फाटल्यान आमी आसा होय नाबोद तूं आमचो प्रतिनिधी तुवें आमचें उलोवप केल्यार बरें जातलें पापा बेगीन यो जेझेबेल भटकान शेवाळे घेऊन आयला दोंगरार येऊक रस्तो करता खंय हे काम सुरू करून तांकां परवानगी कोणे दिल्या आपली सोय घेतल्या तांणी येयात आमी थंय वचून पळोवया गांवांत कसले उदरगतीची आमकां गरज आमकां कितें बरें आनी कितें वायट असले निर्णय घेवंक ग्रामसभा दर एका नागरिकाक अधिकार दिता पूण जंय पिरात आसा दुडवाची आशा आसा थंय उदरगत न्हय निसंटन जाता आहाब ह्या गांवचो भाटकार जेझबेल ताची पोतीन गांवची सरपंच आपल्या इश्टा बाला वर्मा सांगाता गांवचे डेव्हलपमेंट करूंक फुडें सरल्यार पवित्र पुस्तक सांगता जेझबेल राणी बाल ह्या कुड्या देवाची भक्ती नासली आयच्या समाजांत बाल एक नवे रूप घेवन येता आनी ते म्हणल्यार खोटेपणान दुडू वो किरेस्काय उजवपाची आशा तर आमी चतूर रावची गरज आसा आतां ग्रामसभा सुरू जावचो वेळ जालो हे ग्रामसभेत तुमकांय आमंत्रण सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस सावंड येता आनी हे ग्रामसभेन हणूणच येवकार दिता आयज आमचे मदें आसा आमची गांवची सरपंच मिसीस जेझबेल गोम्स आनी आमचे तिनूय वॉर्डाचे पंच तेच परी आयज आमचे मदें आसा आमचो गांवचो भाटकार मिस्टर आहाब गोम्स
आणि आमचो गांवचो बरो देखणार आणि वर्ल्ड लव बिझनेसमॅन मिस्टर बाला वर्मा. आता हांव मागता आमच्या जेझबेल मॅडमी लागीं 2 उतरां उलोवंक आनी ही बसकेची सुरवात करूंक. सगल्यांक तुमकां आमचे नमस्कार. फाटल्या 15 वर्सां तुमी म्हाका तुमचो प्रतिनिधी म्हूण विचून काडीत हाडल्या. तुमची सेवा करप ही मोची कार्य म्हणून सजमता. आयची ग्रामसभा इतिहासीक आमी म्हणूंक येता, कारण आयचे ग्रामसभेंत जी भासाभास जावची आसात आनी जो निर्णय घेवचे आसात ताचेर आमचो फुडार दवरलो आसात. आयज एक केरीत विशय आमी तुमचे मुखार मानून हाडटा, तो म्हणल्यार सी फेसिंग लक्झरी विला प्रोजेक्ट, जो आमच्या गांवांत हाडूंक आमी येवजिल्या. तर तुमी सगळीं हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत हाडूंक तुमचें मोलादीक मत दिवचें म्हण आमचें मागणें. आनी ह्या प्रोजेक्टा विशीं तुमची कसलीच विचारां आसत जाल्यार तुमी ते फुडें दवरचे. आतां आमच्या इश्टा मिस्टर बाला वर्मा लागीं हांव मागता ह्या प्रोजेक्टा वयी माहिती दिवंक. चीत दिवन आयकात. नमस्कार. सी फेसिंग लक्झरी विला प्रोजेक्ट इज माय ब्रेन चाइल्ड. इट इज माय बेबी आनी हांवें तो तुमचे खातीर घडून हाडला. ह्या प्रोजेक्टान फकत विलाच न्हय पूण एक गोल्फ कोर्स, हेल्थ अँड वेलनेस स्पा, ग्रीन झोन्स, पार्टी झोन्स हे सगळे आसा. हो प्रोजेक्ट तुमच्या गांवांत आयलो जाल्यार तुमच्या गांवांत बेश्टे न्हय पूण हाय एंड ट्युरिस्ट पावतले आनी हे व्हडले कास्ताचे ट्युरिस्ट कितले दुडू मोडूंक तयार. दीस प्रोजेक्ट इज अ लायफस्टायल रेवल्युशन. हातूंत तुमची लायफस्टायलूच चेंज जातली, तुमची उदरगत जातली. तुमी सरभोंवती आपले धंदे सुरू करूंक शकतले. इतलेंच न्हय तर तुमी तुमची जमीन आमच्या हातांत सरेंडर केल्यार तुमकां जाय तितले दूड दिवंक आमी तयार आसात. तुमची दर कितें तें तुमी सांगची. तर हो प्रोजेक्टाचो ब्लू प्रिंट हांव तुमचे मुखार दवरतां. दिस इज द मॅप. द हिलॉक करंटली अंडर यूज इज द सेंटर पीस. रस्तो हे सायडींच्यान येतलो आनी विला सगळे सी फेसिंग आसतले. हे वाटेन स्टेट ऑफ आर्ट वेलनेस सेंटर आनी स्विमींग पूल. तर आमी हो प्रोजेक्ट जाता तितलो बेगीन सुरू करूंक चिंतला. भावा भयणीनो, हांव तुमचो भाटकार आनी बरो देखणार. तुमी सदांच म्हणटाले न्हय, आमच्या भाटकारांक आमचे कोणाचें बरें जाल्लें नाका वा आमच्या गांवांत कांयच डेव्हलपमेंटूच जायना. आतां तुमचे बरें चिंतून हो प्रोजेक्ट हाडूंक आमी येवजिलां. बाला म्हजो बरो इश्ट आनी म्हाका ताचेर खूब विस्वास आसा. अरे तुमचे बरेपणा खातीर तो हो प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता आनी हाचो म्हाका कसलोच दुबाव ना. हो प्रोजेक्ट उजवाडाक हाडूंक आमकां तुमची सोयची गरज आसात आनी तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत हाडूंक खोशी दाखयल्या आनी आयज सिग्नेचर दिवंक लेगीत तयार आसात. सिग्नेचर दिवंक तयार आसात? कोण ती? आमचे 10 जाणांचे जमात घेतले बगर आनी 10 जाणांनी वय म्हणले बगर ताणी सिग्नेचर कशी दिवंक जाता? ह्या प्रोजेक्टा वयर कोणे तरी सारको अभ्यास केला काय? पूण तरे ह्या प्रोजेक्टा वयर सारको अभ्यास केल्या शिवाय आमी सायन दिवची नात. नाबोत आनी इजाबेल, कितलो तेंप पर्यंत तुमी ते काजू मळान वपून जियेतल्या? कितलो तेंप तरी तुमी ते शेता बाटां वपून जियेतल्या? आयज संवसार जायतो फुडें पावला पूण तुमी आदलेच घेवन बसल्या. त्यो खाजी करून आनी शेतां फुगून तुमचें कितें बरें जालां? हांव जाल्यार आयजूच सायन मारूंक तयार आसा. आतां म्हज्या पुताक कॉलेजीक धाडपाचो म्हजो आवंडो पुरो जातलो. इतली वर्सां जालीं हांव दिसाच्यो राती रातीचे दीस करून म्हजो दिसपटो गिराय जोडटा पूण आजुनूय म्हजें घर शेणाचें तें शेणाचेंच आसा. म्हज्या घराक टायल्स लेगू घालूंक म्हज्यान जालें ना. आतां जेझाबेल भाटकानीचो प्लॅन सुपून जालो जाल्यार हांव म्हज्या घराक टायल्स घालूंक पावतलो. पारेती मातयेच्यो आसा त्यो शिमटाच्यो करूंक पावतलो. रुजायल्या,
तुमचे हे विशीं कितें विचार आसात? ह्या काजू मळ्यांत वावर करूंक म्हज्यान आतां नजो. म्हजे पांय सारके चलनात आनी म्हज्या भुरग्यांकूय असो वावर करूंक नाका. तर तूंय तांकां सांग दिवंक तयार आसात तर? तूं म्हाका सांगतालो न्हू रे तूं म्हजे फाटल्यान आसात म्हूण? आनी तो माधवला खंय गेलो? खंय लिपला तो? तोय तुज्या भाशी पयशाक बुल्ला कितें? अपय 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 ना इजाबेल ना, हांव तुमच्या बराबरूच आसा आनी आसतलो. पूण म्हज्या घरांत म्हजें कांय चलोना. म्हज्या घरच्यांक आज जाल्या आनी आमची जमीन विकूंक ती तयार आसात. नाबोत आनी इजाबेल तुमचें चुकता. तुमी समजता ना बिझनस करता म्हूण. आयकात, हो प्रोजेक्ट बिझनस न्हय, ते उदरगत, ते डेव्हलपमेंट. अरे एकदां तुमी हय म्हणात आनी मागीर पळयात तुमी जिवितान कितली वर्सां चल्ल्यात ती. इट इज वन्स इन अ लायफ टायम ऑफर. पयशांनी हांवें देवाक विकतो घेवंक नजो ना म्हूण कुशालकाय आनी दादोसपण. ही जमीन, हो काजू मळो म्हज्या पुर्वजांनी देवाचें वोट देणें म्हूण मानून घेतल्यात. म्हज्या पायचो, म्हज्या आज्याचो आनी ताच्या आदी जियेलेल्या पुर्वजाचे गाम हे जमनीन मिसळ जाल्यात. हे जमनींतल्यान ताणें उपतोन केले, ती जेवली आनी दादोशी जाली. ताच्या वावरांतल्यान आनी ताच्या घाम रोगतांतल्यान हे जमनी सवे घडून आयले नाते तूं तुज्या दुडवाक लागून तोड म्हणटाय? हे माड, हे आंबे आनी तरे तरेची झाडां म्हज्या गोवाच्या आज्यान रोयलोली. आनी ताची आजीकूय ताचे सांगातार ही झाडां शिंपताली आनी म्हणटाली. एक दीस म्हजी नातरां पोतरां ह्या झाडाची फळां खावंक पावतली आनी आमचो उगडास कोत्तली. पुरो करात. हे तुमच्या आजेचे खबरो नाबोत. हे तुझ्या आजेच्या उगासान तुझे आनी आमचे पोट भरतले. आमचो भुरग्याचो फुडार फोचोडटलो. तांच्या फुडाराची तोरी चीत रे बाबया. नाबोत आयक रे, सगळे सायन दिवंक तयार आसात. तूं एकलोच दिनाय. तुजी जमीन मेळ्ळ्या शिवाय आमच्यान रस्तो करूंक जायना. तुका कितले दुडू जाय ते सांग, ते तुका हांव दिता. आफ्टर ऑल एवरीथींग हॅज अ प्रायस. तूं तुजो प्रायस सांग. म्हजे कडेन इतले दुडू आसात की जाय जाल्यार हांवें तुमचो आख्खो गांव विकतो घेवंक जाता. म्हजे जमनीचें मोल तूं केन्ना समजूंक पावतोलाय ना म्हूण फारीक करूंक पावतोलाय. म्हजी जमीन हांव विकचो ना म्हणजे विकचो ना. पुरो करना बघ तुझे पिशेपण. कितलो म्हण धारून घालचो तूं? आमकां फोडांत घालतलो तूं. अरे आमकां फोणान घालतलो तूं. नाबोद, तूं तुजेच चिंताय, तुज्या भुरग्यांचे आनी आमचे सगल्यांचे चिंत. आमकां न्ही वावर करूंक पडचो ना. आमी घरांत बसून जेवूंक जातोले. मोळ्याचे दोनी म्हूण बोवा पिचे पुर्वजांचे दाय सांबाळ वावुरताले नेटा. जीवूंक पुरो आसली तीनच मोयण्याची जोड. आशा नासली आमकां वस्तूची चोड.
Auramco Koreami Sodan Sekwota Okam Sheratale Ami Sagata Kuigivun vetole tumi Iashi chipo Mozo aruts moche vorpo Aniso Mozo molo aukedis Wixona Durule kitilia tegiutsona Purvosa chedais aobrausona Diutsjak portliat legunsiu autoja rasa म्हाका दिसता नाबूत आमच्या भावाक हो निर्णय घेवंक वेळ जायो ताका आपलो वेळ घेवूं दी आमी उपरांत फुडले बसके थाराव घेवचो फुडले बसकेक कित्याक हो थाराव आयजूच जावंक जावो सारकें तुजें टायम इज मनी म्हजे कडेन चड वेळ ना हो प्रोजेक्ट तुमच्या गांवांत न्हय जाल्यार दुसऱ्या गांवांनी व्हरोंक शकता आनी उगडास दवरात हो प्रोजेक्ट तुमच्या गांवांत येवंक पावलो ना जाल्यार हो मनीस जबाबदार आमी पंच तुमकां सांगूंक सोदतात की हो प्रोजेक्ट हाडपाक म्हाका जाल्यार खुशी आसा आतां तुमी एक एकलो तुमचें कितें तें सांगात हांवें म्हज्या वाड्यांतल्या लोकांक विचारले उपरांत हांव सांगूंक सोदता की आमकां सगल्यांक हो प्रोजेक्ट मानवला नाबोद तूं म्हणटाय न्हू आमी फुडले पिळगेक कितें दवरलां आमी फाल्यां तांकां सांगूंक जाता आमी तांकां बऱ्यांतली बरी इस्कॉलां बांदल्यात बरे रस्ते बऱ्यो नोकऱ्यो आनी आदी हें सगळें आमच्या गांवांत बरेंपण जाता तें तूं समजोनाय कातोल्लो जाल्यार चोणो बोळसान नाणो तुमी कसली उदरगतीची खबर करतात तुमकां थंय बऱ्यो शिरवेश्यो मेळटल्यो म्हूण सांगूंक तुमकां तांणी बुलयल्यात तुमकां थंय शिरवेश्यो मेळूंक तुमचे लागीं कसली शिकप आसात कंप्युटर MBA सिव्हिल इंजिनियरींग तुमी तांचे झाडा बेडा शिकूंक लेगीन योग्य नात तांचे माले आनी कुजने लेगीन बरे शिकलेले आसतले तांचे उपकार आमकां कित्या जाय फाल्यां ती आमकां कोंट मारून गांवांतली भायर उडयतली आमी दोनी कशी मोड्यांत वावरून पोट भरून दादोशी रावले कितलें बरें म्हज्या गांवकारांनो तुमी तांचे आयकूं नाकात तुमचे बरें जाल्ले तांकां नाका तुमी तो रायस होय म्हूण जबाब दिनात जाल्यार तुमचेंच लुकसाण जातलें बाला हो प्रोजेक्ट आनी खंयच्या गांवांत वतलो नाबोद आमी तुज्या बरोबर भोंवले आनी तूं सांगताय ते आमी सदांच करीत आयल्या तर आयज एकूच पावट तूं आमचें आयक रुजाय तूं म्हजो इश्ट म्हणून समजता पूण आमच्या इश्टागोतीक लागून हांव म्हजी जमीन विकूंक तयार नात तुमी म्हाका भायरायात वो म्हाका पिसो म्हणात वो दोलदिरो म्हणात जें म्हजें न्हय तें म्हज्यान विकूंक जायना ही जमीन म्हजीच न्हय ती म्हज्या पुर्वजांची ती म्हज्या भुरग्यांची ती म्हज्या फुडले पिळगेची हांवें ती विकूंक जायना आनी हांव ती विकचो ना नाबोदाक कोणूच हात लावचो ना हो आनीक नाशिल्लोच कोणच्यान उपतून जालो हांव तुमचे लागीं उलोवंक सोदतां हे बसकेचे सुरवातेक बाला वर्मान आमकां ह्या प्रोजेक्टा विशीं म्हायती दिली कसो हो प्रोजेक्ट आमकां फायद्याक पडटलो हें ताणें आमकां सांगलें पूण जें वायट आसा तें ताणें लिपोवन दवरलां तुमी हो प्रोजेक्ट मानून घेवचे पयलीं म्हजें आयकूंक गरज कितें तुमी म्हाका तुमचोच थोडोच वेळ दिवशात तूं कोण
आनी सो परिचय कितें आमी तुका वळखोनात ताका वळखना जाल्यार कितें जालें तो मनीस आमचे बरें चिंतता जाल्यार आमी ताचें आयकुया. तुका कितेंय सांगूंक जाय तें आमकां बेगीनूच सांग. पयलें तुजें नांव तें आमकां सांग. म्हजें नांव एलिजा. हांव एक देवान धाडिल्लो दूत म्हूण तुमी समजात. ह्या प्रोजेक्टाचो हांव विरोध करतां. विरोध करूंक कांय कारण आसात. पयलो कारण म्हणल्यार लँड कन्वर्शन. ही जमीन ऑर्चर्ड लँड, कुळागर, फळां फुलां रोवपाची जमीन. हे ऑर्चर्ड लँड कमर्शियल रेजिडेन्शियल लँड करूंक TCP आनी लोकल रेवन्यू डिपार्टमेंटा वरवीं ताचें कन्वर्शन करचें पडटा. आनी असलें कन्वर्शन सोंपेपणी जायना. तुमी हें कन्वर्शन केलां जाल्यार आमकां एक कॉपी मात दाखयात. तांचे कन्वर्जनूच जावंक ना जाल्यार कॉपयांनी दाखयतल्यो हिंची आमकां पिश्यांक काडूंक आयला ती. कन्वर्जन जातलें गो. पेपर वर्क तयार आसात. आमची फायल आमी रोखडेच पास करून घेतले. तुम्ही भियेल्यात कित्याक? हांव आतांच एक फोन मारून तें कन्वर्जन करूंक शकता. पयशांचो खेळ खेळटा वो आमकां विकती घेतलो दिसता. फुडें आयकात. टेनंट प्रोटेक्शन रायट्स म्हणजे मोणकाराचे हूक आसात. नाबोद ह्या जाग्याचो मोणकार म्हणटकूच मोणकार कायद्या प्रमाणे नाबोदान सायन दिल्या बगर भाटकारान ताचो जागो विकूंक जायना. नाबोद मुटकार आयले कितें जालें? आमी मुटकार, आमकां अधिकार आसा प्रोजेक्ट गांत हाडूंक. तुमकां फकत तुमच्या जाग्याचेर अधिकार आसा, नाबोदाच्या मळ्याचेर न्हय. तुमी तुमचें पळोवन घेयात, तो आपलें पळोवन घेतलो. हो प्रोजेक्ट तो कसो हाडूंक जाय तो हांव पळयता. मातो शांत जाव. तुका कितें सांगूंक जाय तें तोंडान सांग, आतां न्हय. ह्या प्रोजेक्टा वरवीं सृश्टीचेर आनी पर्यावरणाचेर वायट परिणाम जातले. आमच्या राज्यांत कायदो आसा की दोंगर वो दोंगुल्यो कातरून दोंगराचेर बांदकाम करूंक जायना. दोंगराचेर अदमुवज म्हणजे शेवाळी वो JCB घालून दोंगराची माती कोसळावंक मना आसा. आनी ह्या जाग्याक CRZ कायदो लागू जायना तर? होय, सारकें तुजें. हो दोंगर दर्या देगे आनी हायटायड लायटीतावन 500 मिटरा भितर आसा देखून तो कोस्टल रेग्युलेशन झोनांत येता. ताका CRZ कायदो लागू जाता. तेच परी प्रायवेट फॉरेस्ट झोनांत पडटल्या दोंगराचेर बांदकाम करूंक जायना. कित्याक ह्या दोंगरार जायतीं रानवटी झाडां असतात. फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 सेक्शन 2 आमकां सांगता की ताका सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो क्लियरन्स लागता म्हूण. बालाकोडे कितले दुडू आसात ते हांकां खबर आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंट पासून त्याच्या बॉल्सांत आसात. फुडें आयकात. पंचायती राज एक्टा प्रमाणे खेड्या गांवांत असलो प्रोजेक्ट हाडटलो जाल्यार ग्रामसभेचें अप्रुवल जाय. नाबोदान तुमकां सायन दिवंक ना. आनी तुमचे मदें जायतीं भाव भयणां आसात जी पुराय म्हायती नासतना सायन दिवंक तयार जाल्यात. आनी जायते जाणांक तांणी सायन दिवंक धमकायलात वा तांकां सायन दिवंक फोर्स केला. तशें तर ग्रामसभेन ह्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिवंक नजो. आनी अप्रुवल दिलो जाल्यार तो बेकायदेशीर जातलो. नाबुदाक सोडून आनी कोणाक हो प्रोजेक्ट नाका. ताणें आपलो हात उंचोवपाचो. आमकां जाल्यार जावो हो प्रोजेक्ट. आमकां जायो. आरती कागदा आमी आत्ताच सायन मारतात. ताका एकल्याकूच तो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार ताच्यान तो हाडावंक जाता. गिमाच्या दिसांनी आमच्यो गांवच्यो बायो आडटात. नळाक सारकें उदक येना. आतां येद्या व्हडल्या प्रोजेक्टाक तुमी इतलें सकट उदक खंयच्यान हाडटले? तुमी गांवकार न्हू, सांगात म्हाका. तूं पयलो सांग रे, तुज्या नळाक कितलें उदक येता तें. उरलय मरे आतां तोंड उगलें. उदक येता पूण तें भरूंक सकाळीं 3 वाजता जागे जावचें पडटा. जेम पासून पिड्यार जाता. आमकां तेंच जाता. आमचें घर सारकें पोताक पडटा. उदक थंय पावता म्हणसर उदकाचो फोर्स मोडटा. उदक बोत्ता बोत्ता आमकां उदकाचे तेमे मेजचें पडटा. तर ह्या फुडें हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत आयलो जाल्यार उदक पासून चाकूंक मेळटलें म्हूण कितें गॅरंटी आसा? उदकाची अडचण मागीर प्रोजेक्ट सोंपतच आमी पळोवन घेवची.
कित्याक तरी उपाय आमी सोदून काडटले उपाय आनी कसले आमकां पिवूंक उदक विकते घेवं लावचे नात मरे तुमी कालूच कोण सांगतालो पोरवरी रेश मांगोस गांवांनी भायल्या लोकांची इतली बिराड जाल्यात की हे गांव उदकाक पातीशेर जाल्यात म्हाका जाल्यार दिसता हो प्रोजेक्ट ह्या गांवच्या माथ्यार एक बाराती वचोन जातलें तू गिराव रे त्या गावाचे खबरी आमकां सांगू नाका आमचे कडेन दुडू आल्यार आमी कितेंय विकते घेवंक जाता अरे जमणीत उदकूच ना जाल्यार तुमी उदक खंयचे हाडटले गांवांत उदक उणेंच जावचें ना ते खूंय तावन वो कशें व्हांवतले ते आमी पळोवन घेतली तुमी फकत ह्या प्रोजेक्टाक तुमची मत दियात तांच्या फोटकऱ्याक वसाण्याक बोलून तुमी तुमच्यो सायन मारूंक तयार जाल्यात पूण तुमचे सायन मारचे पयलीं हे सगळें जे हांवें तुमकां सांगलां तें समजून घेयात मागीर रडून कसलोच फायदो ना कितें पळय तें आतांच पळोवन घेयात तुका आमी वळखनात पूण तुवें ह्या विशयाचेर जायतो अभ्यास केलो असो म्हाका दिसता तुवें सांगलें तें आमी चिंतल्यार बरें जातलें तर आमकां सगळ्याक आनीक वेळ जाय तर कांय दिसा उपरांत आमी आनीक बसका पळोवया आनी उपरांत थारा घेवया अरे कितले म्हणून उपकारी रे तुमी तुमचे बरें आमी चिंत्ता आनी तुमीच आनी वेळ मागतात अरे केन्ना घेवंक सोदता तुमी हो थाराव फुडली सभा बेगीनूच जावंक जाय टायम ना रे तुमकां फुडले ग्रामसभेची तारीख आमी तुमकां बेगीनूच कळयतले हांव कितलो वगत रे कितलो वगत रावपा रे आमी विकास 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 सबका साथ सबका विकास पूण सृष्टी स्वयंपाचो कोण कोत्ता उगडास आहाब जेझबेल आनी आमकांय सगल्यांक जाय विकास विकास जालो जाल्यार व्हडचे ना त्रास सांगात म्हाका कोश त्रास काडिनासतना कसो मेळटलो तुमकां दिसपटो गिरास आयची ग्रामसभा सोंपली पूण निर्णय तांच्यान घेवंक जालो ना मळो वीक म्हळ्यार नाबोत कसोच कान हालयना देखून आहाबाक शेकिमेतान रातची जेम पडना ताची उचंबळाय पयस करूंक जेझबेलाक मातूय तार धरना जंय देवाचें आसणें ना थंय शांती केन्नाच आसूंक जायना चिंता तांचे कोटा आपल्या बाजेर पडून वायट येवजिता तांचे कोटा फात्या पारार दिते करूंक लागता शेता पाटांची आशा दवरून ती चोता तांचे कोटा तांचे कोटा गोराकांनी दोनया
आपणा दिन कोतात तांचे कोतात मुछाक आपल्या ताब्यान कोतात तांचे कोतात तांचे सगळेंच काडून वखतात तांचे कोतात तांचे कोतात कोतात तांचे कोतात कितें जालें म्हज्या मोगा कितले दीस जाल्या पळयता तूं कांयच जेयना म्हूण तुका रातची झेम पडना तुका कितें सोयता तें म्हाका सांग तुजें कालीज मन शांत करूंक म्हज्यान कितें करूं जाता जाल्यार म्हाका सांग नाबोत आपलो मोडो सोडून दिवंक कसोच कबूल ना जरूय तर तो आमकां हो सायन दिना जाल्यार हो प्रोजेक्ट मुखार वेचोना प्रोजेक्ट मुखार वेचोना जाल्यार बाला हो प्रोजेक्ट आनी खंयच्या गांवांत वतलो आनी आपले दुडू थंयसर इन्वेस्ट करतलो हो नाबोत आमकां फोंडान घालतलो तूं ह्या गांवचो भाडकार न्हय तुवें ताका कित्याक भिवंक जाय सगलें म्हज्या हातान सोड नाबुताचो मोडो हांव तुका दितोली फोंडान तूं न्हय नाबूत वेतलो आतां उठ ज्यानी खुशाल जा तर तूं ताका जिबेशी मारूंक सोदताय कितें हांव न्हय पूण नाबूत खूद आपल्याचेरूच मरणाचो फॉर्मर मारून घेतलो पूण अशें जावंक तुजेशी आसा कितें उपाय होय हांवें एक मांडणी काडल्या ही गांवची हांव सरपंच म्हणटोच हांव सगल्या पंचाक आनी आमच्या गांवच्या वडिलांक चीट बरयता तांकां हांव हो हुकूम दितां नाबूत ह्या गांवचो दुस्मान म्हूण परगोडटा ही गांवची उदरगत करूंक डेव्हलपमेंट करूंक हो मनीस एक आडकुळीचो फातर म्हूण सगल्यांक खोडयता ताणें आपलो मळो आमच्या आदीन केल्या बगर आनी ह्या प्रोजेक्टार आपली मोत दिल्या बगर ताका पंचायतींतल्यो कसल्योच सवलती मेळच्यो ना तांची भुरगीं गांवचे शाळेंत शिकचीं ना नळाचें उदक तांच्या घरांत व्हांवचें ना तांच्या घरांत बिजली जोडची ना ताका समुदायाचें बरेंपण नाका देखून समुदायांतलो ताका भायर रावचो तांगेर कोणेनूच भेट करची न्हय मानाय कामेन्याऱ्यांनी तांच्या शेतांत वो मळांत वावर करूंक आपले पांव दवरचे न्हय जो कोण म्हजो हुकूम मान तयार नात तांची दशा नाबुता पोरी जातली फाल्यांच आमी ही चिटी धाडुया आनी गांवभर हो पेरगांव घालून नाबुताक आमचो गांवचो दुस्मान म्हूण परगटुया पूण गांवचो सगळोच लोक तुजी चीट स्विकारची नात जी कोण म्हजो हुकूम मान तयार नात तांचे काळजान आमी बिरान घाली जाल्यार ती आपलें मन बदलतली फाल्यांच ही चिटी वांटूंक म्हज्या संदेशकारांक धाडटा एका प्रवाद्याचे मुखेल कार्य म्हणल्यार मनीस चुकता तेन्ना ताका शिटकावंक जोड्डेच्या दिसांचो ताका उगडास करूंक आनी कोश्ट आकांताच्या वेळार ताका बरवासो दिवंक जेजबेल आनी हाब हांचे काळी जाला निबर कानार घेवची नात ती प्रवाद्यांची उतर जेजबेलाच्या दुस्वाशीपणार तोपतलो काय नाबोताचो मळो आयकुया फुडली खबर Molo hawn, get nas vixona, debatirá ao so na 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 molo
molo wiksona. Birat makanan, konaci birat maka di somo na dia makarata, maka sambata, birat maka di soda. Suminamci, facendere, sopravvivere, ci usauce, suminamci, te facendere, sopravvivere, ci vitna. हिलटॉप प्रोजेक्ट आमकां जाय नाबोदाचो मोडो हाय 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 गावचे डेव्हलपमेंट आमकां जाय नाबोदाचे घराणे हाय 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 हिलटॉप प्रोजेक्ट आमकां जाय नाबोदाचो मोडो हाय 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 गावचे डेव्हलपमेंट आमकां जाय नाबोदाचे घराणे हाय 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 कोणाच्यो मोशी आनी कोण खाता तो बोशी हो मनीस आमचो गांवचो न्हय आनी हो नाबोद आमकां सोडून ह्या पोरक्या साता भोंवता खाता आनी पियेता म्हज्या इश्टानो एक बोकडी जोरी तोर शिवा बरोबर शिकाराक वेतेली जाल्यार तांणी पयलींच चिंतूंक जाय की तांकां शिकार मेळूंक वो ना मेळूंक शिवाक कसलीच भिवपाची गरज ना पूण बोकडेक भिवपाची गरज आसा कित्याक शिकार मेळना जाल्यार शिवाचें जेवण तयारूच आसात तुम्ही आयज जेझाबेल आहाब आणि बाला असले शिवा बरोबर भोंवतोच तुम्ही शिव जावची नात पूण तुम्ही बोकड्यो चुकतल्यो आणि एक दीस त्या शिवाचे शिकार जातले हे मात तुगडाच तोरात शिवाची खबर सोड तुझ्या बरोबर तो वाघ भोंवता तो आपूण देवाचो दूत म्हणटा तो विंगडो कित्याक भोंवता तो तकलेन बास सुटला कितें कोणी तरी त्याच्या आंगार कितें घालून त्याचे विंगडे बोंड पळयात हो बागनार आमच्या गांवान येवन आमकां शाणेपण सांगता ह्या प्रोजेक्टाचो तो विरोधी ताका आमी आसनलो धाडावंक जाय पळय मनशा आमच्या गांवचे हाल उपोत रे तुवें तुज्या आंगार घेवची गरज ना आमकां कितें बरें आनी कितें वायट तें आमी पळोवन घेतले हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवच्या डेव्हलपमेंट करूंक आमकां गिरेस्त करतलो जाल्यार आमकां ह्या प्रोजेक्टा विशीं कांयच आडकोड ना सर तुमकां हांगा कोणें धाडला तुमी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टींतले तुमचो दोनी कोण तुमची कॅम्पेन पण कोण करता तुमकां अशें दिसना की आमच्या गांवच्या डेव्हलपमेंटा खातीर हो प्रोजेक्ट जाय म्हणून सर आय फील द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट फार आउटवेट इट इज एडवांटेज यू शूड सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट Shanti monta Udorgot nastana Udorgot porgota Oshe korun tumi moje Project photoita Ani baknara Mox tuja gaunchi vato Tu tuje bakit go Ai tu tuझे पोटो आमच्या गावात तुका आणि कसलेच काम तुका दाखोयतल्या हे मान तू उगडास तू Aprovadi noi namun provadiazo pur Am vexado potrocar Nevandarlo loto Moce vinle bon Olun tu mi hasta Oslec vinle bon Tu mi boktolia ह्या
मनशांनी अनलॉफुल असेंब्ली करून गावात दुस्फोट करून फूट घालपाचो प्रयत्न केलाय. तांकां हांगासरली काडून व्हरात. भिवू नाकात, देव आमच्या संगात आसा. आमकां मार नाकात. बबलू बबलू माझा माल हांवें विकचोना. माझा माल हांवें विकचोना. माझा माल हांवें विकचोना. आता तुम्ही वचात आणि आज जे गोळनात ते सोगल्यांक खोड्यात. हो आख्खो गांवाच्या मुठींत आसात आणि हांवें मान हालयल्या बगर हे गांवांत झाडाचे एक पान देखून हालोवने सोगल्यांक खोड्यात. म्हज्या मोगाक न्हय जाल्यार म्हज्या भिरांतीक लागून तरी ती आपली सायन दिवंक फुडें सोदतली. नाबोत आपलो मोडो सोडून दिवंक तो येना. देखून ताका समुदायात आसरो ना. ताच्या इश्टांचो लेगून ताका सांगात ना कितलो ताचो मोड्याचो वे मोग हाचो हिशोब आनी कोत ना. जेजाबेलाच्या मनान कसले गुंता काय वारे. नाबोताक नाटक करपाक लागला तिका पिशे. तो नाबोताच्या मोड्याचो फुडार कितें कितें घडटा तें आमी पळोवया फुडें. आयज चान्ने ना म्हणटोच नाबोताच्या मोळ्याक उजो घालूंक एक बरो सोयेक आसा. त्या जेजाबेल मॅडम सांगला ते भाशेन आमी आमचें काम करुया आनी कांय जाल्लें ना परी पुत्तून गांवांत या. तूं ते वाटे वच आनी बाती कडेन चुट्टे आसात तांकां उजो लाय. सगल्या लासून नाबुताच्या मोड्याच्यो आमी गोबर करुया. भावांतले कोणतरी भावांतले उदकाचो कोळशो बांदून घेतल्यात. नाबोताच्या माड्याक उजो पेटलो. उदकान काय जावचें ना. झाडाचे कांटे उजार करात. अरे कोण तरी फायर ब्रिगेड आपल्यात रे. ते करोड सुके आसा पेटत वेता. सांगो बबलू सांगा बबलू. मोजो मोळो सालवार गोळ्यात रे. आवय गे मोजे बाय. मोजो मोळो लासून कामार जाता. देवा मोगा पावरे आमकां.
पापा सगल्यो काजी आसल्यो पापा पूण तूं भियो नाका पापा हांव आनी शाणू सगल्यो काजी परतून लायतले पापा आमी तुका आदार करतले पापा पापा आमी सगल्यो काजी परतून लायतले पापा आमी आसात तुज्या सांगाताक पापा पापा आमी तुका आदार करतले पापा देवा कित्याक म्हजो मोळो सांडलो देवा कित्याक म्हाका सांडलो सायबा तुजेरूच हांव पातयेलो सोयतीवो जावची सपना सोंपेलो रातलो म्हूण मोळो सगल्यांक सोपूतिलो दुर्वाशे काशा इश्टांनी गागेतलो मोजो कित्याक देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलो 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 जिवितांत सांडलो मोच्या भुरग्यांचो विस्वास सांडलो आतां ताका हांव कसो फुडो करतलो म्हणटली आमचो बापूय जिविताक सांडलो आनीक वावर हांव कसो करतलो कसलीच स्कोला म्हणून हांव नासलो कित्याक देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलो सोंपलो सोंपलो म्हजो संवसार सोंपलो काजू मोळ्याचेरूच दवरलोलो आसरो मोच्या मोगाचो मोळो मोच्या मोगाचो मोळो मोच्या हातांतलो काडून व्हेलो सगळेंच गोबार आतां मोच्या जिवितांत सोडटा जीव उगार करून मोळो कित्याक देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलो काळोख इतलोय काळोखी आसूं सदांच जोगजोगता बोवाळ कितलोय खोर आसूं स्वताचो ताळो सदांच गडगडटा पूण जोगजोगतले जाल्यार पयलीं रगत
वारूंक जाय. सोत गडगडटले जाल्यार पयलीं ते मोरूंक जाय. जिवितांत चाललो देखून नाबोतान केलो प्राण त्याग. पूण अशें करूंक नाबोत एकलोच ना. आमच्या भारतांत जायते शेतकामती आसात. लुकसाणान पडोन कसलोच उपाय ना मेळोन कोणाचोच आदार ना आसोन ते आपले जीव दीत आसात. भुरगीं अनाथ जाल्यात, बायलो विधवा जाल्यात. हे सगळे पळोवन कोणे दोळे उगडल्यात. जाणी दोळे उगडूंक जाय आसले तांणी ते धापूनच दवरल्यात. तुम्ही तरी आयज तुमचे दोळे उगडात. नाबोताक आणि ताच्या मोळ्याक नीट दियात. सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. काश्टी भिजयल्या बगर तिगूर दवरूंक नेजो अशें म्हणून तुमी आयकल्यात. आमचे गांवचे बरेपण मनात दवरून हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत हाडूंक आमी येवजिल्या. पूण हें सपन पुरे करूंक आमकां जायते कोस काडचे पडले. आमचे हात आमकां मेळे करचे पडले. आयज ह्या सी फेसिंग लक्झरी विला प्रोजेक्टाचो फावंडेशन स्टोन आमी घालप म्हणल्यार एक जैताची कुणा. कसलेंच बरें काम सुरू करचे पयले आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. देवाक उलो मारूंक आयज आमचे मदें आमचो पाद्री भाव तसोच बोटजी आसात. ते आयज आपले रिती प्रमाणे देवाक उलो मारतले आनी ह्या बांदकामाचेर देवाचो आशिर्वाद मागून घेतले. बंद करात, बंद करात हे तुमचे नाटक. जी गोर जेवंताक पांया तळा मुस्तितात आनी गांवच्या गरीबाक नाच करूंक सोदतात तांची कोदुबा सर्वेस्पो देव पळयता आनी तांचे सोशिल्लो तो पयसोच आसा. अरे मनशा, तू कितें सांगू सोदताय? आयकात, सोरेस्पराचे उतर आयकात. गरीब गिरेस्त मनशाची वपार आयकात. गिरेस्ता लागीं गोरवा मेंढराचे हिंड आसले. देवान दिल्ले कांयच सुणे नासले. पूण गरीबा लागीं एकूच शेळी आसली. तिवूय ताणें विकती घेतलेली. जेवण वाडून तिका ताणें पोसली. तिच्या भुरग्या बाळा सांगा ती वाडली. एकूच शेळी? इतलेच ताचे लागीं आसले? भोंगू बाबड्याचे नशीब ताचे कसले. तोकोस घेवन तिका सांबाळचें पडलें. बेगीन सांग, उपरांत कितें जालें? ती ताचेच खाण खाताली. ताच्या खाशींतले ती पिताली. ताच्या हड्ड्यार ती न्हिदताली. तो धूव म्हणो ती आपली. इतलो मोग तूं तिचो कोरी. आपुरबाय दिसता म्हाका ताची खोरी. सांग म्हाका खबर तांची बरी. कसली मेळ्ळी जाय तांकां मजोरी. एक दीस एक सोयरो गिरेस्तागेर पावंक सरलो. सोयऱ्याक जेवण वाडूं तो फुडें सरलो. आपल्या खाशा पाडगुल्याक मारूंक तो तयार नासलो. देखून गरीबाची शेळी मारून सोयऱ्याक ताणें वाडलो. देवाच्यान सांगता त्या गिरेस्ताक मरण फावो. ताच्या अंतस्करणाचेर येदो व्हडो गावो. देवान ताका बोगसणें लेगून दिवंक ना फावो. ताका मरण फावो, ताका मरण फावो. सारकें सांगले, तुमकां मरण फावो. सांगात म्हाका, तुमकां कितें उणें आसलें? पूण नाबोदाचो मोळो आसले ताचे सगळे. ताचे सगळे कित्याक तुमी केले आपले? तर ही वपार आयकून तुमी मालात तुमचेरूच खास्तीचे फर्मण. नाबोदाचे निरपराधी रगत देवाक रडोन मागून घेतले तुमी वळवळ्याचे बरण. देवाचा आशीर्वाद तुम्ही ह्या बांदकामाचेर मागतात. देवाचा आशीर्वाद न्हय, देवाचो शिराप तुमचेर आसा.
आदल्या करारान इस्रायल परजा पोतून पोतून देवाक सोडून बाल हे कानानिकाराच्या देवाक बुजताली आणि बाल आपलो पोती म्हणटाली. देवान तांकां खास लावून आपल्या देशांतली निर्वाशी केली. आयज बाला वर्मा ह्या मनशाक तुम्ही भुलल्यात. ताच्या दुडवाक तुम्ही नमस्कार केला. ताका तुम्ही तुमचो देव करून आमच्या खऱ्या सोरेस्पराक देवाक तुम्ही विसरल्यात. नाबोद देवाचो खरो भोक्त आसलो आनी ताका तुम्ही जिवेशी मारला. अरे तू कोण रे आमच्या कास्तीचे फॉर्मोन मारूंक? तू कोण, देवाचो मनीस? होय, हांव देवाचो मनीस. म्हाका जेन्ना देवान धाडलो तेन्ना म्हाका दिसलें की देव म्हाका नाबुदाचो जीव साल्वार करूंक धाडटा म्हूण. पूण ना, नाबुदाचो जीव साल्वार करूंक न्हय, पूण ताका न्हीद मेळून घेवंक आनी तुमचेर कास्तीचे फर्मोण मारूंक देवान म्हाका नेमला. नाबुदाचें मरण फुक्याक वेचेना. ताच्या मरणावरी सगळ्याचे दोळे उगडटले आनी देवाचे सृश्टीचेर ती रोखशोक जातली. आनी तुमी जाणा जायात, तुमच्या दुडवांनी तुमी देवाक विकतो घेवंक जायना. देव तुमचेच आशिल्लो पयसूच आसा. एक दीस असो येतलो नाबोदाच्या गुस्तार जी गिरेस्काय तुमी बुजायता ती देव तुमचेच आशिल्लो काडून वतलो आनी त्या दिसाक नाबोदाक शांती मेळटली. नाबोताचो मोळो लासलो आणि नाबोतूय सोंपलो. आहाब जेजबेलाक जोड्डेचो संदेश पावलो. ताणी केल्ल्या पातकांचो शोक दिवचो पडटलो. उजान लासतली ती जसो लासलो नाबोताचो मोळो. प्रवाद्याचे कार्य सोंपले काय? ना, आख्या गांवांत शिपडल्या पातका लोजेची साय. आपली चूक बेगीनूच मानून घेवंक जाय. गुलामपणाच्यो साखळ्यो तोडून हे समजूंक जाय. पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेले दायज आमची खरी गिरेस्काय. ती सांबाळून दवरूंक जाय. कसले तरी उपाय. ह्या दोरतोरेर नाबोद आमचो भाव कश्टवलो. ह्या दोरतोरे पासून तो झुजलो आनी शेकी कांयच उपाय नासोन ताणें आपल्या जिवाचो त्याग केलो. आयज ह्या दोरतोर उबा रावंक म्हाका लॉस दिसता. नाबोदाच्या पुतांची म्हाका जाय ती आपुरबाय, पूण तांकां म्हज्यान तोंड दाखोवंक नजो. नाबोदाचो भुरगेपणानीच जावन हांव ताका आदार दिवंक पावलो ना. नाबूत आमच्या भावाचो आमी घात घेतलोसो जालो. ताका आमी सांगात दिल्लो जाल्यार तो आयज जिवो आसतलो आसलो. ताका हांव आदारा पावूंक ना, देखून म्हाका वूड कोत भोगता. एका प्रवाद्याक तुमी जिवेशी मारूंक जायत, पूण ताचो ताळो तुमी ओगी करूंक जायना. नाबोद मेलो खरो, पूण ताची स्वताची आनी नितीची उतरां आमच्या कानार आजून सादता. तूं एक देवान धाडलेलो प्रवादी म्हूण हांव समजता. तूं आमच्या गांवचो न्हय आनी आमी तुका वळखो नासले. तोरूय आसतना तूं आमचें बरें चिंताय. नाबोदाचें मरण एक गांवो कसो आमच्या आंगार रिगला. तो पेकोवंक आमी कितें करचें तें मात आमकां सांग. नाबोदाचें निरपराधी रगत आज नितीक आसून रडटा. ताका न्हीद मेळटली जाल्यार जो वावर ताणें सुरू केला तो आमी शादीर पावूंक गरज आसा. आपलो मोळो आपल्या फामिलींतूच उरलोलो ताका जाय आसलो. इतलेंच न्हय, तुमी तुमच्या मोळ्या वयर तुमचें दोनीपण चलयलें ताका जाय आसलें.
आयज तुमच्या मोळ्या विशीं तुमचे कितें विचार आसात? दुडवाची आशेक लागून तुमची तोंडां बंद जाल्यात? दुडवाची वो गिरेस्त जावपाची आशा सोडून निरस्वार्थीपणान जेजबेल, आहाब आनी बाला हांचो विरोध करूंक तुमी तयार आसूंक जाय. त्याच दिसा नाबुदाच्या आत्म्याक शांती मेळटली. पूण जेझबेल आहाब हांचे पोते मुखार आमचें कितें चलता? नाबुदा पोरी ती आमकांय नाटक करूंक शकतात. म्हजे भावा, तूं एकसुरो उबो रावलो जाल्यार तुज्यान तांचो फुडो करूंक जावचें ना. पूण तुमी एकवटान सांगातान तांचो विरोध केलो जाल्यार जैत तुमचें जातलें. त्या तेरेकोल गांवाच्या लोकांची देख घेयात. जेन्ना गोल्फ कोस्ट तांच्या गांवाक हाडून घरां, दोंगूर आनी दर्या सयत तांचो आख्खो गांव गंगुली हो मनीस विकतो घेवचो आसलो तेन्ना ते गांवचो लोक एकवटान झुजलो आनी हे प्रोजेक्ट ताणें नाकारले. कार्मोना गांवांत तेन्ना रेजा डेव्हलपर्स हावजींग प्रोजेक्ट हाडूंक सोदताले. मेलावली गांवांत कोडार, सांगे असले वाठारांनी सरकार IIT पार्क हाडूंक सोदताले तेन्ना ते गांवचो लोक एकवटान झुजलो आनी जैतिवंत जालो. ताणें जें केलें तें तुमच्यान कित्याक करूंक जायना? आमच्यान करूंक जाता. आमच्या पापाचो वावर आमी निर्फळ जावंक दिवचे नात. ताणें सुरू केल्लें झूज आमी ताचे दोगी पूत चालू दवरतले. जे दिसा जेझाबेल मॅडमीन म्हज्या पापाचो मळो लासयलो त्या दिसा हांवें पापाक सोपूत दिल्लो की आमी हो मेलोलो मळो परतून ज्वाळ करतले म्हूण. आयज आमचो पापा आमच्या सांगाताक ना जायत पूण आमी ताका दिलोलें उतर राखतले. भिवू नाका बबलू, हांव तुजो काका तुज्या बरोबरूच आसतलो आनी तुमकां राखतलो. नाबुदाच्या नांवान ही क्रांती सुरू करूंक तुमी तयार जाल्यात. पूण तुमकां हांव पयलींच सांगता, हें कार्य सोंपें न्हय, तें कठीण. तुमकां जाय ती पिडापीर सोंसची पडटली. ओकमानाची उतरां आयकुची पडटली. गरज पडली जाल्यार रगत पासून वावयचें पडटलें. तर हें कार्य करूंक आसात तुमी तयार? आपलें रगत म्हज्या गोरकारान दिलेलेंच आसा जाल्यार आनी कितले तरी ती आमचें लुकसाण करतले. म्हजो पुती तांकां भिवंक ना जाल्यार हांव आनी म्हाजी पुतूय तांकां भिवची नात. होय, नाबुदाचो मळो आनी आमचो मळो आमी राखूंक तयार आसा. पूण आमी तांचे विरुद्ध झगडटले कशें? कसली हात्यारां वापरतले? जेझेबेल आनी आहाब हांचो विरोध करूंक आमकां आर्माची वा तोरसादीची गरज ना. ही क्रांती करूंक आमी शांतीची हात्यारां आपणायतलो. तेन्नाच आमचो लासलेलो मळो आमी एक एक काजूबी लावून ती रुजयतले. हो मेलोलो मळो परतून ज्वाळ जालोलो पळोवन सगळे म्हणटले सदांच उमर उरतलो नाबुदाचो मळो. अस्तित्व आमचे तिका आमची माय म्हणून कित्याक लोसते वाड्यान मागीर आमची गोंयची रावून उदक आनी वारें गोंयचें विसर्जन आमी उपकार आमचे मायचे. Porwaso hamka fodoina Porwaso har manun gena Devan hamka pasayla te Shati paulia pokotera bona Porwaso hamka
fotoina Morwasohan manungena Devanamkan pasailate Shati pauliar bogotera bona कोणाच्यो साखळ्यो आतां आमी तोडुया सुटकेच्या पावडांनी बरो फुडें पावलां आमी मारुया ह्या उत्सवाच्या बोर्सां आमचो बरबो सोतीर करुया गोंय आमचें आमी सगळ्यांक राखून दवरचें Borboso आमकां फोटोयना Borboso मानूंक येना देवान आमकां पासायला तें शाटी पावल्यार बगोतेर रावना Borboso आमकां फोटोयना Borboso manungena devanamka pasaila te shati paulia bogotera bona अस्तित्व आमचें तिका आमची माय म्हणून कित्याक लोस्तें वाड्यार मातीर आमचे गोंयचे व्हांवून उदक आनी वारें गोंयचें विसर्जेनूय आमी उपकार आमचे मायचे Borboso amka fotoina Borboso manungena Devanamka pasaila te Shati paulia bogotera bona Borboso amka fotoina Borboso manungena Devanamka pasaila te Shati paulia bogotera bona कोणाच्यो साखळ्यो आतां आमी तोडुया सुटकेच्या पावडांनी बरो फुडें पावलां आमी मारुया ह्या उत्सवाच्या बोर्सां आमचो बरबो सोतीर करुया गोंय आमचें आमी सगळ्यांक राखून दवरचें Borboso आमकां फोटोयना Borboso manungena देवान आमकां पासायला ते शाटी पावल्यार बगोतेर रावना Borboso आमकां फोटोयना Borboso manungena देवान आमकां पासायला ते